नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंयांत येतल्या कोरोना नेगेटिव्ह दाखलो सक्तीचो टेस्ट नाका तांकां 100% होम क्वारंटीन। मुख्यमंत्री म्हणटा टेस्टीचो हुस्को ना। सरकाराचे सुधारीत प्रोटोकॉल सोमारा येतात 4000 प्रवासी। गोंयांत एक्टिव्ह दुयेंती 47। दिल्ली ट्रेनीन आयिल्ले 11 पॉझिटिव्ह। टेस्ट नाका जाल्ल्यांक होम क्वारंटीनाची सूट म्हूण सरकाराचेर फोग। आरोग्य मंत्री म्हणटा दुयेंतींक आदींच चाळण लाया। 2 म्हयन्या उपरांत देशी विमान सेवा सुरू। दाबोळे सोमारा 15 विमानांची यो वच। विदेशांत आडकल्ल्यांकय हाडप चालूच। SOP गेले हुडत। आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा ऑगस्ट मेरेन सुरू। म्हादय प्रकल्पाक दिल्ली फायनल हालचाली। कळसा भंडुरा हलतरा धरण प्रकल्पाचेर कर्नाटकाचे केंद्राक नवे DPR। गोंय सरकार काडटा न्हिदो। म्हादय एक्टिव्हिस्टांचें सणकलें। भिरोंडा म्हादयचेर गेल्ल्या ग्रुपांत एकलो बुडून सोंपलो। 6 जाणांची पिकनीक एकलो बुडलो। उसरा मेरेन सोद। भिरोंडा किवार सोनाळ म्होवाच्या गुण्यार लॉकडावनांतय सर्रास पिकनीक। बाणावले पुलिसांक घेवन गोरक्षकाची कत्तलखान्याचेर धाड। बेपारीच्या घरांत दुधाच्यो गायी पाडकां मारपाचो कत्तलखानो। 7 गोरवां साल्वार। मांस हाडां वेटरनरीच्या बनावट डॉक्युमेंटूय जप्त। कर्नाटकांत 31 मे मेरेन आयतारा पुराय 100% लॉकडावन। येडियुरप्पा सरकाराचो निर्णय। बेळगांवच्यान गोंयच्या फळां भाजी पुरवणेचेर परिणाम। शेनवार ते मंगळार 3 दीस सप्लाय बंद। गोंयांत येतल्या कोरोना नेगेटिव्ह दाखलो सक्तीचो। टेस्ट नाका तांकां होम क्वारंटीन 100% सक्ती। ताचेर थळाव्या लोकप्रतिनिधीची देखरेख। घरा भायर सरल्यार 20,000 भरून पेड क्वारंटीन। बोवाळा उपरांत सरकारान आयतारा सुधारीत कार्यपद्दत थारायली। राना खात्याच्या वॉर रूमांत मुख्यमंत्री आरोग्य मंत्री BJPचो सतीश धोंड अध्यक्ष तानावडेची बसका जाली। सोमारा गोंयांत ट्रेनी बसी फ्लायटींनी 4,000 प्रवासी येतात। मुख्यमंत्री म्हणटा तांच्यो टेस्टी करपाची खंय तयारी आसा, मातसो कळाव लागतलो। जेन्ना सगळं ट्रेन सुरू जाता, प्लेन सुरू जाता, आता बरेच जाण तेय राजकारण करतात। तुम्ही ट्रेनी घेऊ नका, तुम्ही प्लेन बंद करात, हाजेरूय राजकारण करपाक लागला। आम्ही रिक्वेस्ट करून थोडे दीस सांगले की बाबा आनीक थोडे दीस डिले कर, ती केली बी। हांव परत सांगता, फुल फ्लेज ट्रेनी नाका, बट आमकां थोडे दीस रिक्वेस्ट करून आमी केले, बट आमी ते खूब दीस दवरूंक शकना। फाल्यां जर सुरू जाता प्लेन जाल्यार सगळ्या राज्यांनी सुरू जाता, त्या गोंयांत सुरू जायना। हांगा थोड्या जाणांक सोंपें आसता, प्लेन घेवच नाका मरे तुमी, कित्याक घेता काय म्हणून। आनी हेजेर राजकारण म्हणून उलोवपाक खूब सोंपें। आमी ट्युरिस्टांक गोंयांत आफोवंक ना। थोडे जाण सांगतात की आमी कोरोना टुरिजम करूंक सोदता म्हणून। म्हणजे थोड्या जाणांक कोवीड टुरिजम म्हणजे कितेंय उलोवप। हांगा मूर्ख ना आमी कोवीड टुरिजम करपाक। आमी तेंचेर एक कंडिशन घातल्या, तुमचो जेजो कोणाचो रेजिडेन्शियल एड्रेस जो कितें म्हणजे आपलो एक तर हांगासर रिलेटिव्ज आसा तेच्या कडेन आतां आपूण कन्फर्म केला, किंवा आपले सेकंड होम हांगासर आसा तेणी कन्फर्म केला, तेणी प्रूफ दिला। गोंयांतली हॉटेल सुरू ना म्हणून तुमी हॉटेलांत स्टे घेतले आसत जाल्यार कोणूच येवं नाका। काही लोक बिझनेस म्हणून जर सुद्धा येता आसत जाल्यार तांच्या पर्सनल गेस्ट हाऊस तांच्या कंपनीचे आसत जाल्यार ते थंयसर रावपाक येता। अंदाजे फाल्यां लोक कितलो येतलो, जर आमी आयज अंदाज घेतलो मुद्दामून कितले लोक फाल्यां येवपाक शकता, जाल्यार जवळपास 4,000 लोक कदाचित फाल्यां येवपाक शकता असो आमचो अंदाज आसा। बाय एअर जे येता पळय न्हू, हे 2,000 सुमार येवपाक शकता। बाय रोड आमचो अंदाज, आमच्याकडे परमिशन मागले त्यानुसार 1,000 येवं शकता, कित्याक आनी बाय ट्रेन हे जवळपास 1,000 येवं शकता। जो हांगासर येतलो तेणी फर्स्ट थिंग एक तर तेणी कोवीड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट येतानाच आपली घेवन येवची। ICMR एप्रूव्ड लॅब 48 आवर्स पयलीं, म्हणजे तो फाल्यां येता आसत जाल्यार तेच्या पयलीं तेणी कोवीड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट करची आनी ती प्रोड्यूस करची। आमकां दाखोवपाची आपूण 48 वरां पयलीं केल्या आपूण कोवीड नेगेटिव्ह आसा, ताका सोडलो वयतलो। द सेकंड, जो हांगासर येतलो ताजो थ्रोट स्वॅब म्हणजे टेस्टिंग
हे आमी तेणी 2000 रुपीज भरपाचे. मागीर तो आतां आनी हांगासर आमी कॉम्प्रोमायज करपाना, तो गोंयकार तो भायलो आनी हेका घेवं नाका तेका घेवं नाका, हे आनी आयच्या मिटिंगेन आमचें ठरलां. ते आनी परत कोणी सांगत बसपाचें ना की तेणी डायरेक्टली 2000 रुपीज पेड करपाचो. तेचो आमी थ्रोट स्वॅप घेतले, म्हणजे टेस्ट करतले आनी तेका एक प्रोटोकॉल दितले. तेका बरोवन एक पेज तेज्या बरोबर तेका प्रोटोकॉल दितले की तुवें कितें कितें फॉलो करप. तूं टेस्ट कर आनी तुज्या घरा चल, आनी तुका स्वताक होम क्वॉरंटायन करून घेवपाक जाय. तूं सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळपाक जाय, तूं लोकां मदीं मिक्स जावपाक जायना, आनी चुकून तुजो रिपोर्ट आमकां जर फाल्यां दुसरे दीस पॉझिटिव्ह मेळ्ळो जाल्यार आमी तुका आसा थंयच्यान घरा कडल्यान हाडटले आनी तुका आमी हॉस्पिटलान एडमीट करतले. तुज्या घरांतल्या सगळ्यांक इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन जावची पडटली. ती तुका प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय, हे आमी तेज्या कडल्यान बरोवन घेतले. आनी तिसरो की जेका जर सपोज कोण म्हणटा म्हाजे कडेन पयशे ना, म्हाका टेस्ट करूं नाका, हांव हांगा येयला, ऑप्शन इज देर. तूं होम क्वॉरंटायन म्हणून स्टॅम्प मार आनी तूं घरा चल. तुका वेगळो प्रोटोकॉल दितले आमी. तूं घरांतल्यान भायर सरलेलो आमकां दिसूंक जायना. ओके, तूं जर घरांतल्यान भायर सकाळ तूं घरान रावपाक जाय, सेपरेट रावपाक जाय, घरांतल्या फॅमिली बरोबर मिक्स जावपाक जायना. तुज्या घरान तुवें रावपाचो, तेका एक प्रोटोकॉल बरोवन दितले. तेका मॉनिटर करतलो आमचो हेल्थ ऑफिसर, PI, प्लस त्या पंचायतीचो वार्ड मेंबर किंवा म्युन्सिपाल्टीचो वार्ड मेंबर. त्या वार्ड मेंबराक कळयले वयतलो. आनी जर तो भायर भोंवपाक लागलो जाल्यार तेका एपिडेमीक एक्टाच्या सकयल तेका हाडून इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनान दवरतले. आनी फुडले म्हणजे तेका 10 दीस जर तेका परत इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन रावचें पडटा आसत जाल्यार तेणी ते 10 दुनी 20,000 रुपया पेड करचे पडटले आनी इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनान रावचो पडटलो. भायल्यान येतले एक एक करून कोरोना पॉझिटिव्ह केशी वाडत आसात. आयतारा एकदम 11 केशी ट्रेनीन आयल्यो. एक्टीव केशी 50क तेकिल्ल्यो. 3 बरे जाल्ल्यान 47. भायल्यान येतले दुयेंती वाडत आसात आनी सरकार कोवीड टेस्टी नाका म्हणटल्यांक होम क्वॉरंटायनाची सूट दिता. गोवा फॉरवर्डान फोग काडलो. आरोग्य मंत्री म्हणटा येतल्याची आदींच टेस्ट जावंक जाय. गोवा मायल्सूय त्याच मताचे. ग्रीन झोन आशिल्ल्या गोंयांत आनीक 11 कोरोना पॉझिटिव्ह. दिल्ली सावन आयिल्ले आनीक 11 जाण कोरोना घेवन आयल्यात. गोंयांत एकूण 66 कोरोना पॉझिटिव्ह केशी. तातूंतले 19 रिकवर, 47 एक्टीव. ग्रीन झोन आशिल्लो गोंय भायल्यान रेड. कोवीड टेस्ट नाका आशिल्ल्या भायल्यांक होम क्वॉरंटायनाचो पर्याय दिल्यार गोंय काबार जातले. ताका मुख्यमंत्री आनी आरोग्य मंत्री जबाबदार आसतलो म्हूण गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी. हाजेर अशें दिसता की हेल्थ मिनिस्टर इज नॉट इन चार्ज. हेल्थ सेक्रेटरी इज सिटिंग ऑन द हेड ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर. एसओपीन खंय एक क्वेश्चन आसतलो की हिस्ट्री ऑफ इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल फॉर द लास्ट 2 months हें सांगचें पडटलें. अरे गेले 2 म्हयने आशिल्लो लॉकडावन, कसलो इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल आसूंक शकता आनी कोण तुमकां खरी खबर सांगतलो. म्हाका दिसता हें सगळें जी सगळी आयडियाज आहा बिहायंड दीस रिवायज्ड एसओपी इज एन आयडिया टू डिस्ट्रॉय गोवा. आनी अशें जर जालें जो डिझास्टर जातलो हाका फक्त रिस्पॉन्सिबल मुख्यमंत्री आनी ताजो हेल्थ मिनिस्टर आसतलो. तुम्ही लोकांक ओपन डटडीत सांगात मरे की तुमचे कडेन टेस्टिंग कॅपॅसिटी ना म्हणून. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा येतल्या दुयेंतींक थंयच चाळन लावंक जाय. भायल्यान येतल्या पॅसेंजरांची थंयच पयलीं टेस्ट जावंक जाय. तांचे कडेन कोरोना नेगेटिव्ह दाखलो जाय. सरकारान ही गजाल ताणून धरची म्हूण ताणें मुख्यमंत्र्या कडेनूय नेट लायला. नाजाल्यार गोंयांत कोरोना आटापचो ना. गोवा मायल्सूय तेच मताचे. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन की हाजे कितें तरी गायडलायन्स काडचो. नाजाल्यार इवन एटलिस्ट तांकां टिकेट कन्फर्म जावचे पयलीं जावं ते ट्रेन उरून नाजाल्यार फ्लायट उरून टिकेट कन्फर्म जावचे पयलीं तांचे पयलीं टेस्ट रिपोर्ट तांच्या स्टेटी थंयच्यान जावचो. आनी समज नेगेटिव्ह आसा जाल्यार तांकां सीट कन्फर्म जावचें. बिकॉज दॅट इज द आय थिंक इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट. अदरवायज एक फाटी जो असो समज स्प्रेड जालो तो टॅक्सी ड्रायव्हर टॅक्सीन भितर बसतकीर नो डावट वी वील प्रोवायड देम मास्क एंड सॅनिटायझर्स एंड अदर थिंग्स. पण तो मनीस भायरूय भोंवतलो आनीक चान्सीस हाय आसा की मोठ्या प्रमाणात स्प्रेड जावपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादयचेर कर्नाटकाचे दिल्ली निर्णायक हालचाली. उदक मलप्रभेत व्हरूंक कर्नाटकान फायनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केला. लवादाच्या आदेशा प्रमाण कळसा आनी हलतरा धरण प्रकल्पांत कर्नाटकान केंद्राक नवे DPR दिल्यात.
ते प्रमाण म्हादयच्यो उपन्हंयो आशिल्ले कळसा, हलतरा आनी भांडुराचेर धरणां बांदूंक फुडलीं पावलां उखलतले. गोंय सरकाराच्या राज्याक कांयच खबर ना म्हूण एक्टिव्हिस्टांक हुस्को. 27 फेब्रेराक केंद्रीय उदका स्त्रोत मंत्रालयान म्हादय लवादान दिल्लो निवाडो अधिसूचित केल्लो. म्हादय लवादान कर्नाटकाक कळसा, भांडुरा आनी हलतरा खातीर नवें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हळ्यार DPR दिवंक सांगिल्लो. ह्या तिनूय कालव्यांचो बरोच भाग संवेदनशील रानां वाठारांत येता. ते प्रमाण कर्नाटकान नेट धरलो आनी आतां नवे DPR केंद्रा मेरेन पावल्यात. तिनूय धरण प्रकल्पांचें काम सुरू करूंक फायनल हालचाली. गोंय सरकाराच्या राज्याक मात कितेंच खबर आसा कशें दिसना. गोंयच्या म्हादय बचाव एक्टिव्हिस्टांक केस गोंयच्या हातांतल्यान वचत म्हूण हुस्को. सरकार न्हिदो काडटा म्हणपाचीच खंय परिस्थिती. कर्नाटक जे आसा ते आपलो म्हादयचें उदक वळून व्हरपाचो जो प्रस्ताव आसा तो मूर्त स्वरुपान हाडपा खातीर खर तरेन यत्न करीत आसा. आनी दुसरे वटेन आमचे गोंय सरकार जे आसा ते ह्या विशयाचेर न्हिदो काडीत आसा अशें म्हाका खेद जाता. कित्याक हालींच म्हणजे मे म्हयन्यान म्हादयच्या संदर्भात सुनावणी जावपाची आसली, पूण कोविडा खातीर ही सुनावणी जी आसा ही आता 7 जुलैक जावपाची आसा. आनी त्याच्या खातीर पूर्ण तयारी जी आसा गरजेची ती करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंय सरकाराचे जे जलसंसाधन खातें आसा आनी बाकीच्यो ज्यो सरकारी यंत्रणा आसा ह्यो अपेशी थारलेले आसा. ह्या सगळ्या गजालींची दखल घेवन गोंय सरकारान जर बेगोबेग आमी आता जुलैन जेन्ना सुनावणी सुरू जातली त्या संदर्भात युक्तिवाद करपा खातीर जर पूर्व तयारी करूंक ना, जे नियुक्त केलेले वकील आसा तांकां ह्या सगळ्या कामकाजाची कल्पना दिवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की आमी सर्वोच्च न्यायालया समोर तोंड घुशीत पडपाचो प्रकार जावंक येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लॉकडावनात 70 भिरोंडा म्हादयचेर पिकनिकेक गेल्ल्या भुरग्यां मदलो एकलो बुडलो. 6 जाणांचो ग्रूप कालोर थंड करूंक गेल्लो. दिवचलचो 24 वर्सांचो शुभम अर्जुन पाटील म्हणटा तो बुडून सोंपलो. आयतारा सांजे उसरा मेरेन फायर ब्रिगेड ताका सोदताली. लॉकडावनात सुद्दां 70 म्हादयवेले भिरोंडा, किंवार तशेंच सोनाळ म्होवाचो गुणो ह्या स्पॉटांचेर तरणाट्यांच्यो पिकनिको चालूच आसतात. थंय बुडून मरतात तरी कसलोच धरबान ना. बाणावले पुलिसांक घेवन गोरक्षकांची बेकायदेशीर कत्तलखान्याचेर धाड. माजीद बेपारी म्हणटा ताच्या घरांत गायो पाडकां मारपाचो कत्तलखानो. गायो पाडकां धरून 7 गोरवांक साल्वार केली. मांस हाडां जप्त. बेपारीच्या मडगांव मार्केटांत मांसाचें दुकान. हेंच गोरवांचें बेकायदेशीर मांस तो थंय विकता. ताचे कडेन बेळगांवच्यान वेटर्नरी दोतोराचे बनावट डॉक्युमेंटूय मेळ्ळ्यात. चवकशी खंय चल्ल्या. फुडें. गोंयांत आतां सर्रास गोहत्या, गायी पाडकांची सर्रास कत्तल. व्हडल्या गोंयांत गोठ्यांतल्यो बांदिल्ल्यो गायी चोरल्यो म्हूण दुधकारांचो बोवाळ जाता थंय आसा. साश्टीत बाणावलेक गायो पाडकां मारपाचो बेकायदेशीर कत्तलखानो. थंय मारूंक व्हेल्ल्यो दुदाच्यो गायी आनी पाडकां मेळ्ळ्यात. हालींच म्हापश्यां बेपारीचो असलोच गायी पाडकां मारपाचो कत्तलखानो धरिल्लो. एक्टिव्हिस्टांनी कागाळ केल्यारूच पुलीस सांगकामे. नाजाल्यार बेपारींक कत्तलखाने सर्रास मेकळे. रेड मारल्या उपरांत थोड्या दिसांनी तेवूय बनावट डॉक्युमेंट घेवन कत्तलखानो चलोवंक मेकळे. बाणावले कारवाय जाल्या तिवूय गोरक्षकांचे कागाळी वेल्यानूच. तो मेरेन गोठ्यांतल्यान ना जातल्या दुदाच्या गायी पाडकांक वाली ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कर्नाटकांत 31 मे मेरेन दर आयतारा 100% लॉकडावन. शेनवारा सांजे 7 ते सोमारा सकाळीं 7 मेरेन कर्फ्यू सयत पुराय लॉकडावन. येडियुरप्पा सरकाराचो आदेश. हाचो फटको बेळगांवच्यान गोंयांत जावपी फळभाजयेचे पुरवणीक बसला. शेनवार, आयतार, सोमार 3 दीस सप्लाय बंद. हे 2 सप्तक बेळगांवची फळभाजी गोंयांत एकदम बुधवारा सकाळीं येवपाची. आयज कर्नाटकांत टोटल लॉकडावन डिक्लेअर केल्लो आसलो. फाटल्या आठवड्यांत कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री B.S. येडियुरप्पा हांणी 31 तारखे मेरेन जे आयतार येतात त्या आयतार दिसांचे लॉकडावन जाहीर केला आणि तातूंतलो आता हो पयलो आयतार आयचो. हो लॉकडावन काल सांजे 7:30 म्हणजे शेनवार सांजे 7 वरांचेर सुरू जाल्लो आनी तो फाल्यां सकाळी 7 मेरेन सुरू आसतलो. म्हळ्यार 36 तासांचो हो लॉकडावन आसा. त्या लॉकडावन दरम्यान बेळगांव शारांत सगळीं दुकानां, बस स्टँड, येरादारी
रिक्षा आणि हे जे सगळे कितें आसा ते आयज टोटल बंद आसले. फुडल्या सॅटर्डे संडे बंद आसतले. 31 तारखे मेरेन तांणी तो डिक्लेअर केल्ले आसा. सॅटर्डे राती सांजे 7:00 सुरू जाता आणि तो फुडले सोमार दीस सकाळी 7. म्हळ्यार एकूण 36 तासाचो हो बंद आसता. लॉकडाऊन, टोटल लॉकडाऊन. काल लास्ट जी ट्रीप गेली गोंया भाजयेची ती काल गेली. आयज गोंया भाजयेच्यो गाडयो गेल्यो नात आणि फाल्यां त्यो वचनात कित्याक फाल्यां तांचो विकली ऑफ आसा. मंगळारचे दनपारा ह्यो गाडयो 3, 3:30, 4च्या उपरांत ह्यो गाडयो भाजयेच्यो सुट्टात हांगाच्यान 7 सुमाराक आणि तो बुधवार दीस सकाळी पावतलो. हाचो अर्थ 3 दीस भाजी गोंया पावची ना. आता घेऊया कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. केपें सुबदळेचे लोक उदकाक पातीशेर. उदकाच्या थेंबाक नित्याक 4 किलोमीटर वाट मस्तुपाची. इतलो घाम गळोवनूय झरीचें इल्लें उदक भरूंक वरांची वरां लायन. गांवांत टँकर येता तो नांवाक. तें उदक कोणाक पावपाचें ना. लोकांनी पदरमोड करून झरीक पायपां बसोवन झरीचो सप्लाय टाकयेक सोडला. मात गिमात तेंवूय उदक काडटा. सुबदळेचेर खासा रिपोर्ट. केपें मतदारसंघातल्या 1200 पंचायत वाठारांतल्या सुबदळेच्या लोकांचे गिमात उदकाक सापूच हाल. गांवांत नळाच्या उदकाची वेवस्था ना. गांवच्यो बायलो दादले धरून एकेकल्याची उदकाक अशी वणवण. आसा ती झरूय ही अशी. हें अशें उदक कळसुल्यांनी भरचें पडटा. खूब आसा पयस तशें व्हरपा पडटा. कितले फावटी मारपा पडटा. उदक खूब जाय पडटा न्ही त्यात गिमाक. न्हावपा व्हरपा सगळें हें सुद्दां व्हरचें पडटा. आनी पायपान तें उदक पावना. हें उदक न्हावपाक, तें उदक आमकां पिवपाक आनी तें उदक हें करपाक रांदपाक. अशें आमी एक 15 बालदी व्हरताय न्हावपाक. कोप धुवपा आसा अशें करून सगळें व्हरताय न्हू आमी. एक मागीर तूं उदकाक वता काबार एक मनशाक आनी तें पयस व्हरपा पडटा न्हू माथ्या मान. 4 म्हयने जाले आमकां उदक ना काय ना. आमगे रातीन बितीन आमी रातभर 1-2 बसून रातभर जागी. आमी कामां बी वचपा ती उदका नकून घरा अशी. मागीर रांदून जेवपा मेळना कितें ना. 1-2 वरां 3 वरां 4 वरां साम उदका लागून बसून रावता. मागीर खंय भुरग्यां वचून त्रास जाता मागीर जेवणा बिणा. झरीचेर 3-3, 4-4 वरां रावतात. वेल्यान उदकाक नित्याची बाचाबाची. गांवांत टँकर येता तो कोणाक पावपाचो ना. काम 2-3 वर राव पडटा. आमी बायल झगडताय हें करताय. बरें उदक आमकां पयलीं एकामेका बुडोवन घेताय. उदक बेगीन आमकां पावपा जाल्यार पावया बेगीन. उदका लागून झगड करताय न्हू. पयलीं येयल्लो तूं पयलीं येयल्लो अशें झगडताय. टँकर येता ती आमची अशी गांव येता वयर येता म्हणजे सकयलच रावता आनी वयतात. लोकांक सगळ्यांक थंय तितू उदक आमकां हांगा पावयना. वयर पावयना उदक. बरें सकयलसान हाडूय पडटा हाडले जाल्यार उदक बी. गांवांत ह्यो अश्यो बारीक सारीक 8 झरी आसात. गांवच्या लोकांनी 5 झरींचें उदक एकठांय करून पायपान टाकयेंत सोडलां. मात गिमाच्या दिसांनी तेवूय आटिल्ल्यान पावना. 5 झरी कट करून आमी उदक वयल्या पायपलायन. आमी पावना. 2 सिंटेक्स बसयल्या पावनाय न्हू. आमगे पयशे आमी वन पयशे काडले. एक 3,000 काडले. झरी आमगे आसा 8 झरी आहाय त्यो. 8 झरी कडेन तशें करून व्हरताय आमी पावना तें. थंयच्या पंचान गांवांत बोरवेलीक प्रस्ताव घाला. मात ताचे फुडें हालचाल कांयच ना. बोरवेल आणि मारपासाठी हांवें खूब त्रास केले कडेन ना जाय. प्रोपोजल धाडले कडेन ना जाय. तशेंच हांवें एक टेंडर काडून येई सांगून वॉटर सप्लाय तेमकां उदक टँकरान पावोवपाचें ती सवलत केली. आतां तांकां तें बरोबर मेळना. ताका लागून लोकांनी खूब कडेन बोवाळ पडटा की आमच्या गांवांत उदक मेळना उदक ना करून. पण त्यो तरी आजून कांय तेजो प्रोसेस जाल्ले ना. गोंयच्या अख्ख्या शारांक दर्यादेग वाठारांनी उदका पुरवण करपी सांगे, सत्तरी सारकेल्या उदका प्रकल्पाच्या वाठारांनी थळाव्यांक उदकाक दुश्काळ. ह्या गांवांनी ना नळ ना धड टँकर. सरकाराची 24/7 उदका पुरवण ह्या लोकांक खातीर सदांच्यो फटाश्योच. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.
शिमेनाक्यावेल्या कोरोना वॉरियर्सांची दर 2 दिसांनी रॅपीड टेस्ट जावंक जाय म्हूण दिवचलची काँग्रेस मागता. काँग्रेसीन दोडा मार्गार तांकां फेस मास्क, शील्ड, सॅनिटायझर दिले. गोवा मायल्स टॅक्सी भाडें देंवयता. लोकांनी टॅक्सी शेअरिंग बेजिसाचेर वापरची. 99 रुपयांक 4 किलोमिटरांची स्कीम. पणजे नॅशनल थिएटराच्या वाठारांत पुरुमेताची फेरी भरल्या. लॉकडावनांतल्यो गोंयभरच्यो खबरो. कोरोना वॉरियर्सांची नित्य नेमान वैजकी चांचणी जावंक जाय म्हूण काँग्रेस मागता. तेंच्यामुळे आयज खंय तरी आमी गोंय सेफ आसा आनी ते आयज दीस रात ड्युटी करता म्हूण आयज आमी सेफ आसा. आनी आयज एक गव्हर्मेंटा कडेन एक हात जोडून विनंती करता की जे अख्ख्या बॉर्डरीचेर जे आमचे ऑफिसर आहा, पुलीस फोर्स आहा, मेडिकल स्टाफ आहा, तेंचे प्रत्येक 2 दिसान तरी एक रॅपीड टेस्ट जावची. कित्याक जावचे जो उद्देश तेय सांगता आयज गव्हर्मेंटाक की आयज जर हे जे फ्रंट वॉरियर हांगा जे बॉर्डरीच्यान जे लोक येता तेंची टेस्टिंग जाता, पूण आयज हेंची जर प्रत्येकाची जर आयज 2 दिसांनी टेस्ट जाली जाल्यार तेंची फॅमिली आसा, हांगा बाकीचे स्टाफ आहा, तेंची भुरगीं आहा, जेणे करून आयज तेंची जर टेस्ट जाली जाल्यार ते खंय तरी पॉझिटिव्ह जावं शकता आनी तेतून ते सावधगिरी घेवन तेंचो जीव वाचूं शकता. पुलीस खंय सेफ्टी उपाय घेवनूच काम करता. So basically, we all working here, we are not scared of coronavirus. We follow all the protocols. We maintain social distancing. We sanitize. Today, government has given us one fridge also. These things are given by our government. And thank you very much for appreciating our hard work. And we will really work hard. गोवा मायल्सान तांचे टॅक्सी रेट देंवोवपाचें थारायलां. थळाव्या लोकांनी शेअरिंग बेजिसाचेर टॅक्सी वापरच्यो म्हूण उलो. 99 रुपयान 4 किलोमिटरांची नवी स्कीम. म्हणटकीर आमी गोवा मायल्सान अशें ठरयलां की आमी आतां थोडे म्हळ्यार मेंटेन करपा लागून दोनी सायडींतल्यान विन विन सिच्युएशन जावपा लागून आमी थोडे आमचो रेट्सूय देंवयतले. फाटल्या दिसांनी हांवें आमचे जितले टॅक्सी ओनर्स आसा तांची सगळ्यांची आमी मिटींग घेतिल्ली आनी मिटींग घेवन तांकां सांगिल्लें की तुमी एक रेट सजेस्ट करात जो रेट तांकांय परवडटलो आनी तो रेट लोकल्सांकय ऑन शेअरिंग बेजीस वचपाकय परवडटलो. सो आमी तांचे कडेन डिस्कस करतकीर आमी एका रेटीचेर फिक्स केल्ले आसा आनी आमी 2 हातूंत भितर आयिल्ले आसा की एट 99 रुपीज यू कॅन ट्रॅवल अप टू 4 किलोमिटर. आनीक दुसरी आमी हें केलां की सगळ्यांचे टॅक्सीचे आमी 3 रुपया पर किलोमिटर आमी आतां रेट मातसो सकयल देंवयल्लो आसा. सो आयज तुमी समज जर पळोवपा वचत जाल्यार सेविंग्साकून इम्पॉर्टंट आयज लोकांची घरां चलपा जाय आनी सेविंग तांचेंय जावपा जाय जो हो सर्वीस अवेल करतलो. सो हें ठरोवन आमी ह्या रेटीचे आमी आज पाविल्ले आसा. पयलीं तुमी समज पळयत जाल्यार 75% ट्युरिस्ट आशिल्ले, 25% आमचे हे आशिल्ले लोकल युजर्स आशिल्ले. तांकां आमी हें करतात की पुश करतात की तुमी इन्स्टेड ऑफ युजींग युअर ओन व्हेकल यू कॅन यूज द टॅक्सी एंड इन शेअरिंग बेजीस तुमकां पार्किंगाचो प्रॉब्लेम नासतलो आनी वी आर गोइंग टू टेक दॅट प्रिकॉशन्स की डेफिनेटली तुमी सेफ उरतले. त्या प्रमाण तुमी समज टॅक्सी यूज करतले जाल्यार एक आमची ही टॅक्सीची जी इकॉनॉमी आसा तीय फुडें वतली. पणजे नॅशनल थिएटराच्या वाठारांत वर्साची पुरुमेताची फेरी भरल्या. सोमारच्यान खंय फेरयेक बरो रिस्पॉन्स मेळटलो. म्हणटच फाल्यांच्यान म्हाका दिसता सगळें हें वेवस्थीत जाग्यार पडटलें. लोकांक हातून सारकी खबरूय ना पूण आज लोक हळूहळू येता आनी टायमींग सांजचो 6 आसल्या उपरांत सांजचे मातशें रिस्ट्रिक्टेड हें आसा कित्याक संक आमी जसो बाकीचें सगळें बंद जाता अशें हो बाजारूय संक सुमार बंद जातलो. अपेक्षा करता की फालच्यान बरो रिस्पॉन्स मेळटलो. काय विचार आहे का सामान तांकां हांगाच दवरूंक मेळटा. आमची एक सेक्युरिटी आमी घालपाची चिंतता आमी. एक सेक्युरिटी हांगा आसून पळोवपाक तें सामान नाजाल्यार तांकां हांगाचें सामान थंय हांगा हाडपाकूच त्रास जातले म्हणून आमचो एक मनीस हांगा आसतलो. तेच्यान फक्त हांगा धापून वचपाचें आपलें प्लास्टीक घालून धापपाचें हेंच्यांनी आनी तेंचे हें करपाक आमची सेक्युरिटी आमी दवरतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान ह्यो खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.